न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। आयज संवसार पाडव्याची सगळ्यांक हुनहुनीत परबी। तुमकां खबर आसा ब्रह्मदेवाची आमी ह्या दिसा कित्याक पुजा करतात? चडशा जाणांक खबर आसतलें, चडशा जाणांक खबर आसचें ना। तर खबर ना तांकां सांगता। जायत्या वर्सां पयलीं धर्तरेचेर व्हड हुंवार आयिल्लो, काळ थांबलो आनी दरेक जीव आनी सैम नश्ट जाल्लो। ह्याच दिसा भगवान ब्रह्मान नवो संवसार निर्माण करपाक सुरवात केली। गुढीपाडव्या साकून परतून काळ सुरू जालो आनी ताणें सत्य आनी न्यायाच्या नव्या युगाची तोखणाय केली, जाका सतयुग अशें म्हणटात। देखून गुढीपाडव्याक ब्रह्मदेवाची पुजा करतात। अशें गुढीपाडव्या निमताचे आमी आनिकूय खबरो जाणून घेतले। तशेंच आयच्या दिसा आतां पर्यंत आनीक कितें घडलां हें जाणून घेतलें। तर सगळ्यान पयलीं सुशांत गावस हाचे कडेन। गुढीपाडव्याच्या निमतान आयज काँग्रेसीन उत्तर आनी दक्षिण गोंया भितर आपल्या प्रचाराक सुरवात केली। प्रचाराक सुरवात करतना एक आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन काँग्रेसीन प्रचाराक सुरवात केली। ती म्हटल्यार उत्तर गोंया भितर प्रचाराक सुरवात करतना पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाक ते हुतात्मे जाल्ले तांकां अभिवादन केलें आनी थंयच्यान जो लोकसभेचो उमेदवार आसा रमाकांत खलप उत्तर गोंयचो, ताच्या प्रचाराक सुरवात जाली। दक्षिण गोंया भितरय तेच पद्दतीन प्रचाराक सुरवात करतना मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर वचून तांच्यांनी राम मनोहर लोहिया आनी बाकीच्या हुतात्म्यांक अभिवादन करून प्रचाराक सुरवात केल्ली आसा। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी येता ती दिल्लीच्यान। दिल्लीचो सोरो घोटाळो तुमकां खबरच आसतलो। फाटले कितलेशेच दीस जाले अरविंद केजरीवाल जो बंदखणीत आहा ताचेर आयज निमणी सुनावणी दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात सुरू आसा आनी आपल्या अटके आड जी PIL दाखल केल्ली अरविंद केजरीवालान ताका ती भायर मारीत दिल्ली उच्च न्यायालयान ताका धपको दिल्लो आसा आनी जो सोऱ्याचें जें धोरण आहा तें ठरोवपाक अरविंद केजरीवालचो हात आशिल्ल्याचो एक निवाडो उच्च न्यायालयान दिल्लो आसा। हाची सुनावणी बेगीनूच जातली। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो तुमकां सताच्या बुलेटिनांत। लोकसभेचे वारे सध्या नेटान व्हांवपाक लागला। हे निमतान प्रचाराकूय नेट येयला। आयज इंडिया अलायन्सान आपलो प्रचार सुरवात केला। अशेंच प्रचारा बाबतींत जावं लोकसभे बाबतींत कितें कितें घडटा तें आमी तुमकां दाखयत रावतले। आतां फुडें या समिधा कुंकळकर हाचे कडेन। पयलीं म्हणजे समेस्तांक गुढीपाडव्याची हुनहुनीत परबी। तर आयज गुढीपाडवो आनी मंगल यात्रे सयत विजयाचें प्रतीक आशिल्ली गुढी उबारीत भौशीक गुढीपाडवो गोंयभरांत भक्तिमय मंगलमय वातावरणांत व्हडा उमेदीन मनयलो। तर हो गुढीपाडवो जो आसा तो गोंयभरांत वेगवेगळ्या वाठारांनी मनयल्लो आसा। तो तुमी आमच्या साताच्या बुलेटिनाक मुजरत पळोवचो। आनी दुसरी बातमी म्हणजे काल एक भिरांकूळ अपघात जालो अस्नोडे दोडामार्ग रस्त्याचेर। कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्लो आनी तातूंत एक बायले सयत आनीक 3 जाण गंभीर जखमी जाले आसा। मोटरसायकल चलोवपी जो आसा तरणाटो तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी ताका GMCत उपचारा खातीर व्हेल्लो आसा। तर ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो पळयात आमच्या साताच्या बुलेटिनाक। संविधान बरी पैकी 2 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। सगळ्यांक संवसार पाडव्याची परबी। गोंयान ह्या दिसांनी खूब कडेन तुमी पळयता एक्सिडेंट जायत आसा। तशेंच सोमारा राती हणजुणेच्या चिवार जंक्शनाचेर एका रेंट कारीन लायटीच्या खांब्याक धपको दिला। सुदैवान कारीन आशिल्ल्या पॅसेंजरांक कसलीच दुखापत जावना। हाची सविस्तर बातमी तुमकां साताच्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। आतां ह्या दिप्ती कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। संजना, काल राती सोमारा वाळपय अस्नोळे ह्या गांवांत पंप हावजात स्फोट जाल्ल्या कारणान थंय खोदळ पडलो। राती तांकां लोकांक कळ्ळें ना आनी जाचे ते पंप हावज आशिल्ले तो नासीर जामादार हाका कालूच राती ताब्यांत घेतले। मेळिल्ल्या प्राथमीक म्हायती प्रमाणे थंय जिलेटिना आशिल्ल्याचें कळटा, पूण आयज पुलिसांनी वचून थंय तपास केलो आनी तांकां ते शुअर नात की थंय जिलेटिनूच आशिल्लें काय कितें। सो ही जी तुमकां पुराय बातमी आसा ती 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली।
तसेच आमचे टॉप 25 हे बुलेटीन आसता हे तुमी मुजरत पळोवपाचें, कारण ह्या बुलेटिनान आमी गोंय धरून बाकीच्यो वेगवेगळ्यो बातम्यो दाखयता. आतां ह्या रश्मी कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. संजना, आयज एक्चुली ती काल घडल्या बातमी पण राती उसरा घडल्या. ती महत्वाची बातमी म्हटल्यार नागवे वाळपय 70 ह्या वाठारान वन माणूस हो प्राणी मेळ्ळा आनी हो जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना एका चलयेक आपल्या घरा फाटल्यान हो प्राणी दिसलो. तिणें आपल्या आवयक सांगलें, भावाक सांगलें आनी त्या उपरांत एनिमल रेस्क्यू जी स्क्वॉड आसता टीम तेंच्यांनी येवन तांकां एक्चुली म्हणजे ताका व्हरून परत रानान सोडले. आतां महत्वाचो भाग कितें की वन माणूस हो प्राणी दुर्मीळ दिसता. जेन्ना तो दिसता तो दिसप म्हणजे शुभ अशी एक जाणट्यांचें म्हणणें आसा. तेच्या खातीर त्या वटेन त्या लोकांनी तो दिसतकच मागीर ताका पिजर हळद पिजर लावन तेची पुजा केली आनी एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड जो आसा ताणें मागीर ताका व्हरून रितसर रानान सोडलो आनी ताका रेस्क्यू केलो. सो ही सविस्तार बातमी, तो कसो मेळ्ळो, केन्ना मेळ्ळो, लोकांची प्रतिक्रिया, प्रथा कितें आसा, स्पेशल रिपोर्ट तुमकां पळोवंक मेळटलो आयज 7च्या बुलेटिनान. दुसरीची बातमी ताळगांव विद्यापिठा कडेन वयताना कोयराचो विलो लावपाचो एक वाठार आसा. थंय पयलीं रितसर वेवस्थीत वेळार कोयराचो विलो लायताले, पण आतां एक यंत्रणा हाडला तेतून तो कोयर जाळटात आनी ते म्हणजे पिठो करतात एक्चुली आनी तेतूनसून मागीर तो जाळटा. सो ही प्रक्रिया करतना तो धुंवर जो तयार जाता त्या धुंवरा खातीर ती पॉश लोकॅलिटी आहा, वेल एज्युकेटेड आनी बरी हायफाय लोक थंय रावतात. सो ते धुल्लो जेन्ना तो धुंवर जाता तेन्ना तो भलायकेक त्रास जाता आनी इट इज कॅन्सरियस. म्हणजे तेतून जी रसायनां तयार जातात जाळटाना त्या रसायनांसून जे धुंवर येता तेतून लोकांक श्वास घेतना त्रास जाता असो थोड्यांचे कागाळूय आसा. सो ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली. सद्या ताळगांव कोयरा बाबतीन लोक कशे म्हणजे तेंच्या भलायकेचे प्रस्न कशे उप्रासल्यात ते. आनी एक लास्ट बातमी हांव तुमकां सांगता ती म्हणजे ट्रॅफीक फायन. पणजेन जर तुमी येतात जाल्यार सीट बेल्ट वापरा गाडयेन, सगळे नियम फॉलो करा, हेल्मेट तर घालाच, कारण जर तुमी हे नेम मोडले जाल्यार तुमकां पुलीस तालाव मारतले. येस, पणजेन खरपणान तालाव मारपाची मोहीम सुरू केल्या. सो हे सगळ्यो बातम्यो तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. आनी वायंड अप करतना इतलेंच म्हणत हांव म्हाजी बातमी सांगतना की तुमकां सगळ्यांक संवसार पाडव्याची हुनहुनीत परबी. येस, ह्यो ज्यो सगळ्यो बातम्यो आसा त्यो आनीकूय आतां फुडें कितें घडपाचें आहा त्यो बातम्यो धरून आमी गोमंतक टुडे हें बुलेटीन काडटा तुमच्या खातीर. ते तुमी मुजरत 7 वरांचेर पळोवचें. तशेंच आमचें टॉप 25 हेवूय बुलेटीन पळोवचें आनी गोमंतक TV हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करचो. तशेंच फेसबूक पेज लायक करची आनी इंस्टाग्राम पेज फॉलो करची. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर आनी हिरण्येश आडळकरा सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ताजे कडेन न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.